नमस्कार, आम्ही असत मोपा हांगा आसात आणि काही भागांत आसात नेटवर्काचे प्रॉब्लेम आसा, उदकाचे इश्यू आसा। एक दीस सोडून एक दीस उदक मेळटा। त्याच बरोबर थंयसर बस सेवा जी आसा, ट्रान्सपोर्ट खंय तरी टायमार कदंबा येता म्हणटात, पण बाकीच्या टायमार प्रायवेट बसीस ना। आमकां हांगा रेंज मेळना। एक जाले, दुसरें म्हणजे उदक प्रॉब्लेम कितें, दोन जाले, तिसरें म्हणजे आमकां व्हरपाक लायट ना। कितें आतां समज कितें कार्य करूंक आसलो न्हू, कशें म्हूण करपाचो कितें, आमी कितले फावटी खडपड केलें, कितले एप्लिकेशन दिलेलें आहा, कांयच जावंक ना। कांयच जावंक ना। हे बशी बीन येतात ना, पयलीं बस येय कितें आमी झाडां सांबाळून घेतली, बस येवपाक जाय म्हणल्यार बस हांगा येयना। रेंज ना, पाणयेचे माशा आनी भुरग्यांक वयर वयचें पडटा रेंजी। तर कोणी रातची बरी नसली काय नसली आमकां न्हंयची आता ते म्हणजे रातचे बीन प्रॉब्लेम रातचे खूब हे जाता न्ही, कोणचे बावड्याचे चुकान गाडी आसता तेजी आसता न्ही। ताकी आमकां एकूच आहा ती तोरशां आनी आमकां आसा, त्या कारणान एक दीस तोरशां वयता आनी एक दीस आमकां पुरयल्या वयता। आमची अशी मागणी खूब फावटी आसा, आमी थंय हितून वचोन आनी सगळ्या लोकांनी हेचेर खूब मागणी केल्ली, म्हटल्यार अजून तेजेर कांय व्हडलोसो हें जावंक ना। आमदारान अशें म्हटलां की लोकांनी आमकां सपोर्ट करचे, लोकांनी सहकार्य दिवचे। आता जे काम उदकाचे जे काम आसा ते सुरू आसा, त्याच बरोबर नेटवर्काचे जे आसा टावर घालप किंवा आनीक कितें आसा तेचेर सुद्दां आमी विचार सुरू आसा। जे पळय खंयसर पायपाच्या फोर्स आसता ती पायपां फुटता, ताका लागून ते काम रिपेरींग घेता तेन्ना थोडे दीस ते उदक आसना। ताका लागून लोकांनी थोडे दीस दिवचे, मागीर लोकांक कंटिन्यू उदक येतलें। तशेंच आयज इंटरनेट आमच्या सगळ्याक आतां ऑलरेडी आतांच आमचो मोबायल आसा, तेंचे ऑलरेडी गव्हर्मेंटाचे हे चालू आसा की सगळे कडेन आतां ते हे घालपाचे, आमच्या टावर्स घालपाचे। जेन्ना टावर्स घातले काय लोकांनी तेकाय लागून हांव सांगता लोकांनी सपोर्ट दिवचो। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।